नेनिंग आप नेनिंग फोन कर इसका बंदा है टेंशन हेलो ए फाड़ी रहा रे हाँ वो लौकिक राव लौकिक पत्र आज तुम्ही रिझाईन केला ॲज ए MLA कारण किती आशिल्लो पहिली एक प्रायमरी आमची जी मेंबरशीप आसली गोवा फॉरवर्ड पार्टीची ती पयली रिजायन केली आनी सेकंडली आतां हांव हॅव कम टू द स्पीकर टू सबमीट माय रेजिग्नेशन एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेशन. तुमी गोवा फॉरवर्डान फ्युचर दिसना आनी गोवा फॉरवर्डान फ्युचर म्हणून आय सी मोर ब्रायटर चान्सीस इन अ नॅशनल पार्टी आनीक म्हाका दिसता BJP हॅज दॅट प्लॅटफॉर्म आनीक तसो म्हाजो पयलींचो अनुभव आनी आतांचो अनुभव खूब वेगळो आसा BJP बद्दल. जर तुमी जर इफ यू सी द वर्क इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ज्या तरेन कामां चल्ल्या आनी ज्या तरेन कामाक सपोर्ट जाल्लो आसा आनी ह्या फुडें लोकांची पयलीं अशें दिसतालें की एक आयडियोलॉजी एक घेवन चलो पूण लोकांचे लोक खूब सफर जाताले आनी म्हाका म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें आनी सगळे म्हाजे फ्रेंड्स आसा वेल विशर्स आसा हे सगळे म्हणपाक लागले की BJP हॅज फ्युचर आनी आमकां तशी आमचो मतदारसंघ जर पळयशात जाल्यार इट इज मोर ऑफ BJP मतदारसंघ. ताका लागून BJP बरोबर रावन BJP बरोबर मतदारसंघाची आनीक कामां करून अशें म्हाकाय दिसलें आनी ताका लागून हो स्टेप घेतलो. तेच पूण आयज BJPचे जे ब्लॉक आसलो तांकां काडून उडयले डिजॉल्व केलो ब्लॉक आनी तुमकां एंट्रीचेर ओपोज केला तेंच्यांनी. म्हाका ताची कांय म्हायती ना पूण लेटर ऑन आय एम गोन टॉक टू ईच एंड एवरी फेलो. अशें हांवें म्हाज्या फूल 5 वर्साच्या टर्मान तेंच्या भितरले एकल्याक दुखोवंक ना. जर तुमी कन्सिक्युटीव जर आमचे सगळे प्रोग्राम्स पळय इनॉग्रेशन जर पळयत जाल्यार ऑल दीस पीपल वेर देअर विथ मी स्टँडींग नेक्स्ट टू मी आनी प्रत्येक कामान तेंच्यांनी हें दिलां की जयेश काम बरें करता म्हणून आनी म्हाज्या सायडीक उबे आसताले. तुमचे एंट्रीक तेंच्यांनी ओपोज केला टोटली. तशें आसता न्हू कोण भायलो मनीस जर भितर सरतना मातशें रिजनमेंट आसता पण हांव तांकां मेळोन तेंची कितें सजमता ती म्हणजे तांकां कितें मेळोन वॉट एवर डिफरन्सीस आर देर आय वील ट्राय टू रिजॉल्व दॅट. तेंच्यांनी तुमची हिस्ट्री सांगली पास्ट स्टेटमेंटूय सांगले BJP हळशीक बी असले तुमी स्टेटमेंट केल्ले पयलीं गोवा फॉरवर्डान आसतना ते तेंच्यांनी परत याद करून दिले. तशें म्हाका दिसता म्हाजे एकल्याचे स्टेटमेंट्स ना. पॉलिटिकल हेज्या प्रमाणे स्टेटमेंट बदलता आनीक ओवर अ पिरियड ऑफ टायम हांवूय ते पळयलां की पयसच्यान तुका एक पिक्चर दिल्लें आसता एका वाटेचें पण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम आय ऑल्सो हॅव लर्न दॅट जर कॉन्स्टिट्युएन्सी जर विकास करतलो जाल्यार यू हॅव टू बी विथ अ नॅशनल पार्टी आनी अ पार्टी लायक BJP. BJPचो ब्लॉकूच जर तुमचेर बेजार आहा ते पार्टीन रावन तुमी जिखून येवपाक शकता परत. BJPचो ब्लॉक बेजार आसा अशें म्हाका आतां कळटा. हांवें तुमचे व्हिडियोज बी कांय पळोवंक ना. आय वॉज ट्रॅवलिंग आय लव टू सीट विथ देम अँड टॉक टू देम. फाटली 5 वर्सां BJPन तुमची कामां केल्या. म्हाका दिसता जितली BJPची आमदाराची कामां जावंक ना इतली म्हाजी कामां जाल्ली आसा. तुम्ही ह्या डिसिजन इतले लेट कितें घेतले पयलींच कितें घेवन लेट घेतलें कितें आय हॅड गिवन अ वर्ड आनी हांव एक लॉयल मनीस सो आय हॅव बीन विथ विजय सरदेसाय. आय हॅव नॉट डिस्ड हिम इन बिटवीन. देर वर सेवरल इन्स्टन्सीस वेर आय वॉज ऑफर्ड म्हणजे गव्हर्मेंट सेपरेट करतो म्हणून म्हणजे विजय सरदेसाय विदाउट विजय सरदेसाय करचो म्हणून. बट आय हॅव नॉट डन दॅट. आय हॅव बीन व्हेरी सिन्सियर. ल्युक्रेटीव ऑफर्स आसलेल्यो पण आय हॅव नॉट टेकन दोज. BJP कडल्यान खंयच्याय BJP कडल्यान खंयच्या बट देर वर ल्युक्रेटीव ऑफर्स टू फॉर्म ऑल्टरनेट गव्हर्मेंट विदाउट विजय सरदेसाय. हांवें विजया बरोबर आसलो. आय हॅव कंप्लिटेड माय टर्म सक्सेसफुली आनीक आतां लोकां फुडल्यान परत वचपा जाय. तर लोकां फुडल्यान परत वयतना इट इज फायनली नॉट ओन्ली आय हॅव डिसायडेड टू जॉयन अ पार्टी बट पीपल वील डिसायड. लोकांनी परत तो कौल दिवपाक जाय. तर लोकां पर्यंत हांव परत वयतलो. म्हाजी कामां कितें आसा ती घेवन वयतलो आनी फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा ते घेवन वयतलो. इट इज फॉर द पीपल टू डिसायड. ओके. जर लोकांक जर दिसत की जयेशाक चान्स परत दिवन जर मतदारसंघाचो विकास जाता तर लोकांनी अवश्य म्हाका परत निवड हाडटले. ओके. तुमकां BJP परत आमदार करतले अशें दिसता BJPचो. लोकांनी ठरवचें. घेवना लोकांक कार्यकर्त्यांक उलोवना काय उलयलां हांव आमचे कार्यकर्ते उलयला सगळ्यां कडेन उलयलां आनी सगळ्यांचे इवन BJPचे कार्यकर्ते फॉर दॅट मॅटर. ओके. BJPचे कार्यकर्ते सुद्दां तोच ओपिनियन आसा. सिनियर तेंचे कार्यकर्ते आसा सिनियर लिडर्स जे तेंचे आसा इन सालिगांव म्हणटा
तेंचे तशें ओपिनियन आसा की जयेशान आमचे जर भितर जयेश जर आमच्या भितर येयलो जाल्यार ही हॅज गॉट तुमी एक आयज सुद्दां हांव तुमकां म्हणटा की एक मतदारसंघात म्हाका एक असो मनीस बीजेपीचो जो वर्कर आसा जावं असो कोण म्हाका दाखया जेका हांवें हर्ट केला आसा जेचेर हांवें रिवेंज पॉलिटिक्स खेळ्ळा आसा जावं कोणाक ट्रान्सफर म्हणा कोणाचे विंडिक्टीव पॉलिटिक्स जावं पुलीस दबाव वाडून जावं कोणाचे घराचें काम स्टॉप करून कितें अशें कितें केलां जाल्यार म्हाज्या फुडल्यान एकलो मनीस हाडा. पूण तुमी काय तेपा आदी बीजेपीकूय विंडिक्टीव पॉलिटिक्साक अक्यूज करताले आपल्या मतदारसंघात. हांव तेच म्हटलें न्हू देर इज एवरी पॉलिटिशियन जर काडत आयज जितले पॉलिटिशियन आसा सगळ्यांचे कितें ना कितें स्टेटमेंट आसता आनी विथ द टायम पॉलिटिक्स द डायनेमिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स चेंजीस सो अकॉर्डिंगली हांव एकलोच ना अशें कितलेच पॉलिटिशियन म्हटले तुमचे पण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम यू लर्न इट. जे तुजो तो स्टेटमेंट आहा पळय हळशीक पार्टी म्हटलं तुवें बीजेपी आनी तूं केन्नाच जॉईन जावपाना म्हटलेलो हो स्टेटमेंट रेग्युलरली सर्क्युलेट जाता आनी तूं फाल्यांच्यान परत सर्क्युलेट लोकांनी ताका पळयलो आनी लोकांनी म्हजो टर्मूय पळयलो. हय तूं आतां परत बीजेपीन जॉईन जाता हे लोक एक्सेप्ट करतले. तेन्ना तशी हवा आसलेली बीजेपीच्या अगेन्स्ट हवा आसली तेन्ना आनी आमी आतां सद्याचे जे वर्कींग पळयता आनी जसो आमी जो रिस्पॉन्स बीजेपीक पळयता हेजे क्लियरली दाखोवन दिसता की द नेक्स्ट गव्हर्मेंट बी फॉर्म बाय बीजेपी. म्हणजे तेन्ना परिकर आशिल्लो लिडर आनी आतां तेन्ना परिकर नासलो लिडर तेन्ना परिकर वॉज नॉट इन्वॉल्ड इन गोवन पॉलिटिक्स आनी तेन्ना जर तुमी ट्रॅक्शन जर पळयशात तेन्ना जर तुमी हे पळयशात जाल्यार द वेव वॉज कम्प्लिटली अगेन्स्ट आनी बिकॉज ऑफ दॅट वे वी गॉट इलेक्टेड. म्हणून तुमी प्रमोद सावंत बरो लिडर म्हणून जॉईन जाता. ऑफकोर्स इज अ व्हेरी गुड. तुम्ही बीजेपीन येयला तेच्या फाटल्यान बीजेपीचे कोण लिडर आहा तुमच्या फाटल्यान हो मूव घेवपाक कोणाचो सपोर्ट आहा? कोणाचो सपोर्ट ना पण कोण अप्रोच जाल्ले तुमकां? कोण तरी आसतलो न्ही कोण तरी ताका धरून तुमी फुडें सरले आसतले? चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ. तेणीच सांगलें. हय चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ एज ऑफर्ड दे हॅव सीन द सर्वे रिपोर्ट्साच्या हेज्या प्रमाणे आनीक जयेशाच्या परफॉर्मन्सा प्रमाणे आनीक लुकींग एट माय नेचर माय कॅरेक्टर आनीक द रिस्पॉन्स आय एम गेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द पार्टीज काँग्रेस म्हणा बीजेपी म्हणा जावं आनी खंयच्या पार्टीज म्हणा पीपल आर रेडी टू सपोर्ट मी सो दॅट दे मस्ट हॅव सीन एंड ताका लागून म्हाका दिला बेश्टेच कोण आपल्यार पांयार कोण मारून घेना न्हू. ओके जयेश फाटले फावटी म्हटलें की मायकलान तुका सपोर्ट केलो जिखपा खातीर ह्या फावटी तो सपोर्ट करतलो तुका? करतलोच न्हू ही वील बी विथ बीजेपी एंड ही वील सपोर्ट अस. तो बीजेपी मायकल अशें म्हणटा तुमी? मायकल इज रायट नाव एट द मोमेंट इज नो रायट नाव आता काय ना आता ते फुडले सगळे हांव कशें सांगू मायकलाच्या मनान कितें आसा हांव कशें तुम्ही सांगू. त्याच्या भरोशेचेर पण ताका तुमी सांगलेले तुमी बीजेपीन जॉईन जाता म्हणून आता ते फुडले जेन्ना येतले तेन्ना ताका कळयला तुमी बीजेपीक जॉईन जाता म्हणून? जस्ट लास्ट टायम तुमकां मायकलाची गरज पडली निवडून येवपाक हे टायम तुमकां गरज आहा अशी दिसता बीजेपी टिकेटाचेर काय ऑफकोर्स आसा विदाउट मायकल? ना आसा सो तुम्ही आता बीजेपीन येयल्या मायकलाक बीजेपीन दवरतले तुम्ही? मायकल बीजेपीन रावचो आनीक बार्देस स्ट्रॉंग करतो. पूण काय आधी तुम्ही मायकल आपल्या मतदारसंघात मध्यस्थी करता म्हणून आरोप केलो. केन्नाच ना हांवें केन्ना तशें म्हणूं ना म्हाजो एकूच स्टेटमेंट आसता. एक सर्कीट रोड बसून तुम्ही चौगम रोड टू सालिका प्लॅन केल्लो तो मुख्यमंत्री म्हऱ्यान म्हणलो मायकल ते आडयता म्हणून तुम्ही एकदा अशें मायकल हाडयता म्हणून केन्ना म्हणूं हांवें. म्हाजे सर्टन प्रोजेक्ट्स जे एप्रूव जालेले टेंडर जालेले वर्क ऑर्डर प्लेस जालेले ते प्रोजेक्ट्स फुडें सरोंक ना बिकॉज ऑफ फायनान्शियल तेंच्यांनी मागीर कॉरिजंटम काडून ते कॅन्सल केले. आय डोंट नो फायनान्सा कडल्यान तांकां कितें केलां आसतलें ते ताका लागून ते सर्टन प्रोजेक्ट्स वयल्यान व्हेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स म्हणजे 300 कोटीचे प्रोजेक्ट म्हणजे 135 कोटी 135 कोटी असे मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स वीच वूड हॅव रिझॉल्वड द इश्यूज लायक इलेक्ट्रिसिटी वीच वूड हॅव रिझॉल्वड वॉटर इश्यूज आनीक जे रोड कंजेशन आमचें जाता ते सगळे मेन आय फोकस्ड ऑन द बेसिक्स एक्चुअली रादर दॅन गोईंग व्हडले क्लब हावजीस आनी तसले बांदनासतना हांवें चिंतलें की लोकांक आमच्या असुविधा खंय जाता त्या लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा आनी आय एम सक्सेसफूल टुडे 90% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज इन सालिगांव आर ओवर. रोड ऑलमोस्ट एवरी रोड वील बी डन. चौगम रोड इज डन आफ्टर 30 years. अशे 30 वर्सांचे रस्ते हांवें करून पावल्लो आसा विथ द सपोर्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर आनीक ताका लागून म्हाका दिसता लोकांकूय ताजें दिसलें की वी शूड गीव जयेश अनदर चान्स. पीपल हॅव अप्रोच मी पीपल हॅव टोल्ड मी गिवन मी अ कॉन्फिडन्स की तूं सर भितर आमी तुज्या बरोबर आसा म्हणून. आनी वॉट एवर आयज जे तुमी म्हणटा आय हॅव नॉट सीन द व्हिडिओ पण जर तुमी म्हणटा की ब्लॉक जर नाराज जाला जाल्यार ब्लॉका कडेन हांव स्वता वयतलो. पूण डिझॉल्व केलो न्हू तांकां आतां डिझॉल्व केलो बट दे आर हांव म्हाका खबर ना ब्लॉकान कोण आसा ते सुद्दां पण तांकां कोण आसा तांकां ब्लॉकान कोण आसा पळय तांकां हांव पर्सनली अप्रोच जातलो. तुमी जॉयनींग केन्ना तुमचें? मोस्टली टुमोरो. बरं विजया पालयेकराक कितें मेसेज पालयेकार सुद्दां पालयेकाराक जॉईन जावपाक तुमचो कलीग पयलींचो बरोबर कितें मेसेज दिवन दितले? मेसेज म्हणजे त्यांनी ही हॅज डन लॉट ऑफ वर्क विनोद ऑल्सो हॅज डन लॉट ऑफ वर्क. तेणी बीजेपीन येवची इट इज अप टू हिम.
विजयाक Any लास्ट chances विजयाक कितें तुजी विजयाचो हात धरून तू फुडें ते विनोदाक विचारता विजयाक कितें मेसेज तुजी विजयाचो हात धरून तू पॉलिटिक्सान फुडें येयलो ऑफकोर्स So तेका कितें विजय लागता? आय कॅनॉट फॉरगेट जेन्ना म्हाका कोणूच टिकेट दिनासले तेन्ना म्हाका विजयान हाताक धरून हांगासर हाडलेलो आनीक बट देर कम्स अ टायम वेन यू हॅव टू टेक अ डिसिजन आनीक आय हॅव टेकन माय डिसिजन आनी इट इज बीन put across to certain people, very important people. Even for that matter, विजया कडेन सुद्दां हांवें अशी तडका फडकी येवंक ना, but I've put my message across him why I'm taking this decision. आनीक तेणी सजमतलो अशी म्हाका खात्री वागयता. फुडें केन्ना तुमकां गोवा फॉरवर्डान शो कसलो नोटीस जारी केल्ली कितें म्हणटा ना आतां फुडें today I've resigned firstly from the membership of Goa Forward Party, and then after that I came to the speaker. Actually, I was traveling, I was out of station, and at this hour I had to come to the speaker to submit my resignation. And maybe tomorrow I will join the Bharatiya Janata Party and to take my work forward. There is a lot of work which I have done in the constituency, and people have started believing that, and people still want me to get more works done. They themselves voluntarily come and tell me that we want you for another one term, so that the works which were pending for 30 years, I was successful in completing all these works. So there are many more works which are to be completed, and I, with the help of Dr. Pramod Sawant and all the ministers in the cabinet, I'm sure that I'm going to finish all those works also. So upcoming, how is seen on the upcoming election? Upcoming elections, there are many surveys done. Even from the BJP, their survey must have done. And I am very confident of winning the election. I will have to go to certain BJP workers who are little angry because of this move by the seniors, but there is a reason behind it. And they believe, when the leaders believe, we have to follow them. And I will definitely go back to all the workers who are aggrieved, who are a little angry. I will go back to them and speak to them and try to convince them. So how is seen on the BJP leader का साथ आपका साथ बात हुआ था ये नेशनल लीडर सर? नेशनल लीडर के साथ हुआ था बात एक बार, but it was all initiative taken by Dr. Pramod Sawant. पूण जयेश बाब त्या रातीक तुमी हेका मेळ्ळ्या म्हणून ती बातमी जाताली पळय हांव आनी बाबा गोंयच्यान भायर ट्रॅव्हलूच जावंक ना. ना हांगा पणजे मेळ्ळें म्हणून हॉटेलांत तेन्ना फडणवीसाक जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना तुमी आशिल्ले तुमी असले ना फुडल्यान. पूण रातची लेट देडांक सुमार मेळ्ळें म्हणटा जावं शकना. ना तुमी मेळोंक ना ताका. CCTV कॅमेराज, देर आर मिडिया पीपल. हांव लौकिकाचो आवाज आयकल्लो फाटसून हांवें. सगळे थंयसर तुमी भायर बसलेले. ओके तुम्ही आता म्हटलं आता वारे सध्या बीजेपीचे आहा म्हणून परत गोवा फॉरवर्डाचे काँग्रेसचे वारे तुम्ही वारे धरून तेवटेन वयतले कितें म्हटलें ना, आय एम गोइंग टू स्टे इन द पार्टी. हांव तसो जंपिंग जॅक न्हू, बट आय हॅव ऑप्टेड of the two national parties. I have opted for the BJP. Looking at the work they are doing at the center, looking at the work they are doing here in Goa, and there is a lot of scope for me to grow with this party. That's I've joined. What type of work you have seen in the BJP? माझे काम आसा पळय, आय कम फ्रॉम द ग्रासरूट. हांव जिल्हा मेंबर आसलेलो, हांव जिल्हा चेअरमॅन आसलेलो. सो आय नो वॉट इज द पेन आनी वॉट वर्क्स आर रिक्वायर्ड इन द विलेज, इन द ग्रासरूट, द वर्क्स वीच शूड रीच द लास्ट हावज इन द सोसायटी. तर म्हाका खबर आसा कितें पेन आसा पळय तो. सो दोज वर्क्स आय हॅव ट्रायड टू पुट इन ऑर्डर. आनी आतां म्हाका दिसता की सर्टन इश्यूज आसा. आमकां उदकाचो खूब त्रास आसा. आमकां पयरान उदक येता. सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली इट इज एट द टेल एंड. आमचे कडल्यान सालिगांवच्यान सबस्टेशन आसा. द लायटीचो पण लायट आमी सांगलें आय हॅव मॅनेज टू रिजॉल्व 90% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, ऑलमोस्ट ऑल द रोड्स इश्यूज. ओन्ली उदकाचो इश्यू आसा पळय तो म्हाका पयलीं जाग्यार घालपाक जाय. आनी आफ्टर दॅट फॉलोड बाय दॅट देन वी वील गो फॉर ऑल दीस ब्युटिफिकेशन्स आनी लायब्ररीज म्हणा बाकीचे कितें इश्यूज आसा म्हणून ते देन वी गोन थिंक ऑफ दॅट. ओके Jayesh bhai, Dilip Parulekar, what do you like to say about him? Because he also was a... No, he has said in the past that Jayesh Salgaonkar is welcome. तितलें हांव जाणा. आतां रिसंट तेजें कितें टेक ऑन दीस I not know. But Dilip Parulekar has been a friend of mine even when he was not into politics and I was not into politics. We used to travel together. And it is not difficult for me to go and approach Dilip. And I will do it.
ओके थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. जय शिवराज. सर परत घे